आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. पृथ्वी नाराकार आणि रिती असली. आदिसागोराचे अंधकार बुडून असलो आणि दैविक वर उदकाचेर मारले. देवान म्हणले उजवाड जावं आणि उजवाड जालो. तेव्हा उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाडाक काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आणि काळोखाक रात म्हणून नाव दिले. सांज जाली, सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वंटे करून उदकामध्ये एक अंतराळ जावं आणि तशेंच जालें. देवान अंतराळ केले आणि अंतराळा सकयल्या उदका अंतराळा वयल्या उदका विंगड केले. देवान अंतराळाक आकाश म्हणून नाव दिलो. सांज जाली, सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाश पंदल्या उदकाक एक सुवातेर जमा जावं आणि सुकी दन दिसूं आणि तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भूमी आणि उदकाच्या राशीक दर्यो म्हणून नाव दिलो. हे देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें सव जिनसाची बी दितली. झाडां आणि बियो आसल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आणि तशेंच जालें. भूमी वनस्पती उत्पन्न केली. सव जिनसाची बी दितली. झाडां आणि बियो आसल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसांत रात वेगळे करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आणि वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आणि तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आणि नखेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक दीस आणि रात चलोवंक आणि काळोखांत उजवाड वेगळे करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं आणि देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें
उदक प्राणी आणि बरो आणि सुकणी भूमी वयर अंतराळ रुमू आणि तशेंच जाले. देवान सव जिन्साचे व्हड व्हड माशे आणि उदकांत हिंडांनी भोंवताले प्राणी रचले आणि सव जिन्साची पाकाट्यांची सुकणी रचली. देवाक ते बरें दिसले. देवान तांकां आशीर्वाद दिवन वळ्ळे. वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकान बरा आणि सुकणी पृथ्वीचेर उदंड सोडो. सांज जाली, सकाळ आयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वीचेर सव जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावन जनावरां, जीवदळ आनी रणवट म्हण जाती. देवान सव जिन्साचे रणवट म्हण जाती, जनावरां आनी जीवदळ रचल्यो. देवाक ते बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याच्या मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सव रणवट मनजातींचेर आनी धरणेर सरतल्या सव जीवदळांचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचले. देवान तांकां आशीर्वाद दिवन आनी म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जैतलेल्या सव मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयले सव बी दितली झाडां आनी बियो आसल्या फळां सव रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सव रणवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणेर सरतल्या जीवदळांक, प्राण्यांक सव जिन्साचे ताण आनी काना खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळे प्राणी ताचे नेटवणी संपूर्ण जाले. आनी 7व्या दिसा देवान आपले हाती घेतलेले काम संपयले. आपल्या सगळ्या कामां संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशय घेतलो. देवान 7व्या दिसाचेर आशीर्वाद काडून आनी तो पवित्र केलो की त्या सगळे रसून जातस त्या दिसा ताणें विशय घेतलो.